वास्को बायणा दर्यादेगेर आशिल्ली 121 घरां मोडपाची जिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस काढल्या, मात लोकांनी घरां खाली केल्ली ना। बिरेस्तारा हातूंतली 4 घरां व्हांवून गेली। ह्या घडणुकेत जीवित हानी जाल्ली ना। नोटीस काडिल्ले घरां लोकांनी बेगिनात बेगीन खाली करून आपलो जीव वाटोवचो अशें मंत्री मिलिंद नायक हांणी मागला। RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। कॉल येयले की घरां व्हांवून गेली म्हणून पावसान इमिजिएटली आमी येयले जाल्यार पळयलें जाल्यार 4 घरां ऑलरेडी गेल्ली आहा आनी कोण इंजर्ड ना, कोणाक काय प्रॉब्लम जाल्ले ना, तेंच्यांनी खाली केले। आनी एज पर इन्फॉर्मेशन मामलेदाराचे स्टाफ येयल्ले आहा ते म्हणटा तांकां 121 घरांक नोटीस दिल्ली आहा खाली करपाचें, तांकां टायम दिल्लो, आयजून तेंच्यांनी खाली करूं ना आनी आमी तांकां रेस्क्यू आनी कितें हेल्प करपाक म्हणून येयल्ले, तेंच्यांनी ऑलरेडी शिफ्ट केलें। रायट फ्रॉम डे वन तांकां हांव एक बरो एडवायस दिल्लो। हांव तो काय ते आमचे दुश्मन न्ही, की आमी तेंचे दुश्मन न्ही, पूण एक बरो एडवायस दिल्लो तांकां की तुमकां केन्ना ना केन्ना हांगा आपूण वयचें पडटलें, कारण तुमचे जिवाचें रक्षण करप हें सरकाराचें पयलें ध्येय आसतलें। ताका लागून खंयचोच सरकार तुका, आनी हांव तर हांगा सरकारांत आसतना तुमकां सांगतोच ना, हांव आमदार जाला तेन्नाच्यान आनी आमदाराच्या इलेक्शना पयलीं सुद्दां हांव तांकां सांगतालो की ह्या विशयाचेर हांव तुमकां सपोर्ट करूंक शकतलो अशें म्हाका दिसना, कारण हे ऑल टुगेदर डिफरंट हें आहा कायदो, त्या कायद्या प्रमाणे सेवाचे कायद्या प्रमाणे ते जातलें। आतां हळू पयलीं हेच्या पयलीं 2 फावटी तेंची थोडी काडलेली, तिसरी थोडीशी उरलेली, तांकां 120 नोटीस दिला CRZ-आन। हेका सरकारचें इनवॉल्वमेंट कांय ना, कोणी कितें सांगू। ट्रेडिशनल फिशरमॅन कोण आहा तेंचे कडेन हांव पयलीं उलयलां, खूब फावटी मिटींग जाला तेंचे, त्या लायनीच्या सगळ्या फिशरमॅनाचे जर ते म्हाजे कडेन 100 फावटी कामां केला, ऑलमोस्ट 99 टायम्स आय हॅव हेल्प देम, म्हणजे कितें ना कितें तेंचें काम बारीक मोठें केल्लें आहा हे तेंचे दोनूय युनियनाचे मनीस आहा ते मानता म्हाका। पूण ह्या विशयाचेर हांव तेंच्या वांगडा रावूंक शकना, ती म्हाजी अडचण, कारण हे CRZ कायद्या प्रमाणे ताका कोणूच वाटोवंक शकना। काल तितून एक भयानक घटना जाली, हांव पावूंक ना थंय, असेंब्ली चालू आसल्या कारणान, पूण म्हाका पेपराचेर वाचल्या उपरांत राती कळ्ळ्या उपरांत हांव पुलिसेक, डेप्युटी कलेक्टर हांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें वचून तांकां मदत करप। फायराक हांवें फोन केल्लो, ऑन रेकॉर्ड आहा, आनी थंय वचून पळयताले पेपरार येयला त्या प्रमाणे 7-8 कितें तरी झोपड्यो पडले, तेंच्यांनी कशें तरी सामान वयर काडलें। एकाद्रे कोणाच्या मनशाक कितें तरी जाल्लें जाल्यार परत असेंब्ली चालू आसतना हंगामा जावपाचो, सरकाराचेर येवचें न्ही, येवचें अशें जावंक जायना। ताका कितें तरी उपाय त्या लोकांनी पयलीं काडूंक जाय, तेंच्या जिवाक धोको आहा हें म्हत्वाचें। आमकां शेवटी आमच्या खंयच्याय मनशाचे जीव सांबाळप हें आमचें काम। ताका लागून हांकां एक रिक्वेस्ट आहा की आनी कोणूय तांकां बरें गायडन्स दिवचें, बेश्टे आमी सांबाळटले, सांबाळूंक शकता अशें गायडन्स दिवचें न्ही, ते म्हाजे दुश्मन न्ही, रिपीट करता। तांकां जर हांव सांबाळूंक शकता जाल्यार 100% सांबाळपाचो, पूण त्या कायद्या अंडर हांव कांयच करूंक शकना, ते आमच्या कंट्रोला भायर। तांकां एक रिक्वेस्ट आहा तेंच्यांनी बऱ्या भशेन बऱ्या पद्दतीन सरकाराक सहकार्य करचें, थंयच्यान तेंच्यांनी आपली दुसरो खंय तरी बंदोबस्त करचो, आनी ह्या पयलीं पासून हांव सांगिता।